थोड्या पूण शेतांनी आमी पळयलें जाल्यार आमची फेस्तां परबो येता आसतना पार्किंगाक एक बॅज घालून रावल्लो सयत कितले रुबाब दाखयता आनी कितले व्हडल्यान उलयता कांय फायदो ना कित्याक म्हळ्यार आमी जेंचे एक बॅज घाल्ले क्षण हांव व्हडलो मनीस म्हजो हांगार तुवें बॅज घाला जाल्यार तुजो सत्कार हेरांचे की चड आसूंक जाय कित्याक म्हळ्यार हेरांचे की बरो सत्कार तुवें तो दिवंकूच जाय आनी अशें आसतना सोम्याचो सत्कार आमकां ताणें दिल्ल्या देखून आमकां एक वांटो मेळ्ळा त्या प्रमाणे ताकाय आमी हेरांक सत्कार दिता आसतना सोम्याचे वर्तें कार्यां करूंक आसात खंय जावन आमची उतरां मोवाळेची जाय जाय आमची उतरां दयाळेची जाय जाय Praise the Lord. Hallelujah. क्रिस्तानाच्या काळार आमी आसा परत तुमकां व्हरतो स्वागत दिता ह्या सकाळच्या वेळार सोमेचे व्हरतो आशिर्वाद मागून सोमेचें जिवन आमच्या जिवनांत लग्त करच्याक आमी ताचे बरी जावच्याक आमी सदांच तयार जावया आनी कितली मिनत करूंक जाता तितले वर्ती मिनत करून त्या हंताक पावोंक आमचे प्रयत्न निरंतर चलोवन आसूं दी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. म्हजे भाव भयणीनो क्रिस्त येण्याच्या काळार आमी आसा क्रिस्त येणें म्हळ्यार कोणेकलो येवंक आसा म्हूण येणें म्हळ्यार कोणाच्या येण्याक आमी राखोन आसा थोडे फावटी आमी बस स्टँडांत रावता थोडे फावटी आमी आमच्या घर लागीं रावता कोणेकलो येता म्हळ्यार ताका वाट कळनातल्यार वाटेर मुखार धाडटा म्हाका सहट जावन सांगतात फादर मुखार एकल्याक धाडलां पर एकलो म्हणा लागले हांव एक म्हज्या चेरक्याक धाडटा मुखार आनी ताणें ब्लू टी शर्ट घाला आनी तो थंय आसतालो आनी हांव वेता आसतना थोडे शेण पावस पडटाले तेंबे तेंबे आनी थंय वेता आसतना तो आसा थंय बारीक ताका पळयलें ताणें म्हळें तूं आसा आनी म्हाका तूं खंडीत जावन तुज्याच एक्झॅक्ट डेस्टिनेशनार तूं आपण वता त्या प्रमाणे ताणें आपण व्हेलें आनी तें जावन आसा राखोन मेळोन आमकां त्या आमच्या येण्याक ती राखोन आसतना एकलो मुखार येवन आपण व्हरता आनी तें आमी पळयलां पूण क्रिस्त येण्याच्या काळार क्रिस्ताच्या येण्याक आमी तयार जाता आसतना सत्कार कसलो दिता हांव तें आमी पळोवंक जाय. क्रिस्त येता कसलो सत्कार आमी दिला क्रिस्ताचें येणें 2000 वर्सां पयलें जाल्लें आनी परत तो व्हरत्या वैभवान आनी महिमेन येतालो कमींग इन मॅजेस्टी आनी ताच्या मोदकांत जावचें जावन आसा मिस्टिरियस द मिस्ट्री इट्स कमींग इज अ मिस्ट्री म्हणटा आमी मिस्तेर जावन आसा ताका आमी म्हणटा आमच्या जिवनांत तो हर एक वेळा येता पूण आमचो सत्कार कसलो आज आमी सत्कार पळयलें जाल्यार पयलेंचो सत्कार आज आमकां पळोवंक मेळना पयलें कोणी आयलें जाल्यार जालें घराक आयल्यार तांकां एक गोड उदक दिवची एक संवय आसली तांकां येवन कितेंय तांचेर उलोवचें कन्न उलोवची संवय आसली पूण आज आमकां ती संवय आज आमच्या जिवनांत दिसना कित्याक म्हळ्यार आज एका रितीर थोडे फावटी थोड्यांनी हेरांक चिटींग केल्लें आसा त्या देखून आज आमी सत्कारांत जायते पाटी पडल्या म्हूण सत्कार आमचो कोणाची वळख आसा तांकां मात्र पयलींच्या काळार तशें न्ही वर्सरी कोण आयलो जाल्यार ताका एक सत्कार दिवच्याक आमी तयार आसतले आनी हें जावन आसलें जेजू आनी मरयेच्या काळार हर एकल्याक सत्कार हेरांच्या घरान दिताले त्या खातीर ती मेळिल्ल्या घरां जेजूच्या जल्माच्या पयलें ती गर्भेत आसतना तिका ती प्रसूतपणाची दूख येता आसतना हर एकल्याच्या घरा ती दारता पडटात कित्याक ताजो सत्कार तांकां मेळटा म्हणल्यार एक बरोच आसलो आनी तांणी दारता पडटा तेंच्यांनी तांकां वसा म्हणून तांणी सांगलें इतलेंच आमची घरां भरल्यान तर म्हळ्यार हर एकल्याक सत्कार दिला जायतो लोक आयला आनी घरां भरिल्ल्या देखून जेजूक तांच्या घरांनी जल्मोंक अवकाश मेळोंक ना गोरवांच्या कावणेर ताणें जल्माचें पडलें सत्कार ना म्हणलो न्ही सत्कार आसा त्या वेळार जायतो सत्कार आसा पळया तुमी परण्या सल्ल्यांत प्रवाद्यांक व्हरतो सत्कार दिताले प्रवाद्यांक व्हरतो स्वागत मेळटालो आनी त्या खातीर देवान धाडलेले म्हूण व्हरत्या तरान तांकां राखोन आसताले तांच्या येण्याक राखोन तांकां व्हरतो सत्कार दिवन धाडटाले त्या खातीर माथ्याचो वांजेलो 8वो अध्याय 10वो अध्याय 1 वळ अशें म्हणटा कोण एकलो एका प्रवाद्याक सत्कार दिता तो देवाक सत्कार दिता देवाक तो मान करता देवाचो तो मोगा देखून तो त्या एका प्रवाद्याक सत्कार दिता जेजू म्हणटा ही उतरां कोण एकलो प्रवाद्याक सत्कार दिता तो देवाक सत्कार दिता कित्याक
जेजू कळीत आसलें सत्काराचो महत्व संपवलीच्या पत्रांनी आमी पळयलें जाल्यार हर एका पत्रांत हांव वचल्यार धाडटा तुमी ताका घेया आनी ताका सत्कार दिया, बऱ्यांतलो बरो सत्कार तुमचे लागीं आयिल्ल्यांक दिया म्हणून हर एकल्याच्या जिवनांत ताजो सत्कार आमकां पळोवंक ते मेळटा. आनी त्या खातीर संपवलीचें पत्र आमकां बऱ्या तरान सांगतात सत्कार भोव म्हत्वाचो. हेब्रांक बरयलें पत्र 13वा अध्याय 2ऱ्या वळींत तुमचो सत्कार वळख नातिल्ल्यांक दिवचो, इन्कार तांकां करिनाकात, इन्कार करिनाकात. आज वळख नातल्यांक घेवचें बरें डेंजर जालां वय जाल्यार रित्यान तूं आमी मेतेर जावन घर जेवणाक आमी सत्कार दिवंक थोडे बडे सुकता ते आज आमच्या जिवनांत सत्काराक एक संचिकार म्हणल्यार बरें जालां. सत्कार आमकां नाका. हॉस्पिटॅलिटी इज नॉट सीन मच. हॉस्पिटॅलिटी बारी रॅर जाल्ली आमकां आज दिसता. त्या खातीर कितें म्हणटा हेब्रांचें पत्र 13वा अध्याय 2री ओळ तुमचो सत्कार वळख नातिल्ल्यांक इन्कार करिनाकात तांकां, ती जावन आसात तुमची, तांकां व्हरतो सत्कार दिवंक जाय. कित्याक म्हणजे वळख ना जाल्यार तांकां सोडूंक न्हय. वळख नातिल्ल्यांक थोडे फावटी आमी जायतो सत्कार करता आनी सत्कार म्हळ्यार आमकां कळीत आसा जाय कितले वच जाय. थोडे फावटी कितें करता आमचो लोक सत्कार म्हणून नाका जाल्ल्यान मेतेर जाल्ल्या देखून आमच्या थंय वायट करता आनी त्या प्रमाणे ते मनीस ताचो फायदो उठयतात आनी त्या देखून मागीर आमी म्हणटा ना आनी कोणाक हांव करचो ना आनी करचें ना. कितलें करूंक आसा तितलें मात सत्कारान भोव आपुरबायेतरान व्हरतो स्वागत. ताजे उपरांत तांच्या वर्त्या जिवनांत कितेंय तांकां गरज आसा फॉर एग्जाम्पल खाण पिवणाची तितलें तेंय दिनातल्यार म्हणना बरो एक दोन उतरां थोडे फावटी आमचे पावतात तसलो सत्कार. आनी जेनेसीस उत्पत्ती ग्रंथांत पळयल्यार 18वा अध्याय 1 ते 8 वळींत अब्रामाक मेळिल्ल्या त्या तेगांक स्ट्रेंजर्स म्हणटात, अपरिचीत जण, तांकां तो स्वागत करता, येया म्हज्या घरा म्हणटा. आनी अब्राम कितें म्हणटालो कोणीन येतात ते सगळे देवान धाडलेले आनी नीज जावन देवान धाडलेले आसले ते एक जाण. आनी अब्राम तांचो व्हरतो सत्कार करता, तांच्या पांय म्हळ्यार बसता, तांकां व्हडलें जेवण करता, तांचे पांय धुता, हर एकल्याक तांकां जाय जाल्यार बरें मेळना त्या गांकी इतल्या आपुरबायेतरान तांचे उपचार करता, सत्कार तसो व्हरतो थंय करता. आनी हाचो परिणाम जावन अब्राहमाक एक पूत जल्मता म्हणून तांतलो एकलो सांगता. आनी त्या प्रमाणे कित्याक देवान धाडलेले मनीस अब्राहमान व्हरत्या तरान तांकां सत्कार केलो. अब्राहम चिंतालो हर एक तो येवचो म्हज्या घरा येवचो, तो देवान धाडलेलो मनीस. खंडीत जावन थोडे फावटी आमी चिंतेना मोगाचें न्हू, आमच्या घरांनी व्हरतो सत्कार आमी दिवंक जाय. वळख नातिल्ल्यांक थोडे फावटी आमी ह्या दिसांनी सिटींत दिना, पूण हळ्ळेंनी आमकां कांय तितले कांय तोंदरे येनात. आनी तशें आसतना हळ्ळेंनी आमच्या जायते एक बरो सत्कार दिवचे वचपी जावन आसा. ताच्या बदलाक आमी आज इतले गेट्टो मेंटालिटी जाल्या आमगे सिटीचे लायफ हळ्ळेन ते आमी लागू करता. कित्याक आमकां सुलाभ जाय आनी ते रिजन दिवन आमी एस्केप करता. नो, एस्केप करचें न्हय. वाट चुकोवन येतात, थोडे जाण कश्टान येतात, थोडे जाण कळीत नासतना येणे आसतात. थोड्यांची आज अशी मेंटालिटी जाल्या की कोणें तुवें एका जाग्यार वचून वाट विसरला तूं ऑपोजीट वाट सांगता. कित्याक म्हळ्यार तांतूय तांकां एक दादोचकाय तसले मनीस आसात. जायते फावटी आमी विचारतना ऑपोजीट आनी इमिडिएटली आमी पळयता मॅप घालून पळयता वो कितें सांगता आनी आमकां मॅप दाखयता. आलाक आसा कित्याक काय ह्या मनशाक अशें म्हणून जेन्ना कळीत जाता ह्या वचून न्ही कितेंय जावं दी म्हणल्यार बरें. एक थोड्यांचे एक स्क्रुपलस मायंड आसता तशें करचे आसात, पूण सत्कार म्हणटाना तशें जायना. सत्कार म्हणटा आसतना भोव आपुरबायेतरान आमी तांकां घेवंक आसा आनी तसलो सत्कार दिवच्याक अब्राहम त्या तेगा अपरिचितांक भोव आपुरबाय स्वागत दिता. देवाच्या मनीस ते जावन आसले, ताच्या मोतयेंत आसले हर एक येवचो म्हज्या घरा देवाचो मनीस, आमच्या घरान येवं सयत देवाचो मनीस म्हणून आमी समजून घेवन देवाच्या मनशांक आमी केन्नाच ना म्हणूंक जायना. त्या खातीर सत्कारा विशयांत तुमी पळयलें जाल्यार बायबलान मुखार हांव तुमकां दाखोवन दितालो सगळे सत्कारांत कितें आसा म्हूण आटापून आसा म्हूण सांगलां. जो दुसऱ्या रायांचे बूक चॅप्टर 4 वर्स 8 to 37 एलिया प्रवादी सत्कार केल्या त्या स्त्रीयेक कितें जालें, त्या स्त्रियेच्या भुरग्याक बरें जालें, बरी भलायकी मेळ्ळी आनी ती दूख मायक जाली. एलिया प्रवादीक सत्कार तिणें केल्ल्या देखून अशें जाल्लें जावन आसा. निर्गमन ग्रंथ चॅप्टर 22 वर्स 21 म्हणटा वळख नातिल्ल्यांक कितेंच वायट करिनाकात.
वळखनातल्यांक कितेंच वायट करना, तांकां बरें करा, बरें करा. कित्याक आमी थोडे फावट चिंता आमी तांकां वळखना, त्या देखून आमी तांकां कितेंच करी जाय म्हणना. ना, वळखनातल्यांक बरें करा. कित्याक तांचे तावन आमकां कळीत ना, देवान धाडलेले मनीस जावंक पुरो आनी त्या मनशा देखून कितलें पुरो बरेंपण जावचें आसा. आनी अशें आसता देवान केले सत्कार म्हणटना आमी चिंता फकत हॉटेलान म्हूण सत्कार हॉस्पिटॅलिटी सायन्स म्हणटात. ह्या देखून जायते जाण भुरगे आज हॉस्पिटॅलिटी सायन्सा जॉयन जातात. आनी हॉस्पिटॅलिटी फकत हॉटेलान न्ही, हॉस्पिटलांतूय आसा, समारंभांतूय आसा, घरांनी आसा, खंय सकडी गेलाय जाल्यार ते टुरिजमांतूय हॉस्पिटॅलिटी आसा. हर एक कडेन हॉस्पिटॅलिटी आसा, सत्कार हर एक कडेन आसा. पूण हॉटेलांत व्हरतो सत्कार कित्याक म्हळ्यार तांकां जण येनातले तांचें हॉटेल चलत जाय, बिजनेस चलना. त्याच प्रमाणे हर एक कडेन बरो सत्कार दिलो जाल्यार अपुरबाय तरान ते बिजनेस वाडटा. त्या खातीर सत्कार आमच्या पार्टीनी आमी पळयलें बारीच व्हरते संभ्राम, कितें जेवण, कितें गम्मत, कितें कुशलाय, कितें पिवणें, कितें सकट नाच हें सकट आसता. पूण आमी आपणचे कोणाक आमी आपणचे आमकां कोण पार्टी आपयता पळय ताका मात कित्याक म्हळ्यार ताच्या पार्टीन वचून आमी वचून गम्मत मारी जाय, कुशलाय करी जाय. तातूंत कांय उणें आसल्यार आमी नाका जाल्लें तांकां सांगता तांच्यान तें उणें आसलें, हाजें हें उणें आसलें, ताणें तें करूं ना आनी हें करूं ना. कित्याक म्हळ्यार हांवें दिल्लें न्ही तितल्यान म्हाका पार्टी मेळत जाय म्हणलें एक चिंता पळय मनशाच्या मोतींत आज रोमन गेल्ल्या देखून आमचे संभ्रम फकत तसले जाल्यात. आमकां कोण आपयता तांकां आमी आपयता. पूण बायबल आमकां कितें सांगता? बायबल लुकाचो एवांजल चॅप्टर 14 वर्स 12 to 13 कितें म्हणटा पळय, तुवें एक जेवण तयार केल्लें आसता, तुमी व्हडा मनशाक आपयनाकात. कोण सकट व्हडे गानाचे मानाचे म्हूण आसा ते तसल्यांक चड आपोवंक वचनाका. तशें म्हळ्यार सैऱ्यांक आनी आपोवन वचो म्हण न्ही. असो अर्थ सोम्यान असो दिला पळय, कसो दिला, कांय नातल्यांक आपया. तुवें कदोळा तुका कोण आपयता ताका आपयलें जाल्यार तुजें इनाम येदोळ मेळोन जाला. युअर रिवॉर्ड इज ऑलरेडी डन. तुका तो आपयता त्या देखून तूं ताका आपयताय आनी त्या देखून तुका कितें मेळटा, तुकाय तो आपयल्या देखून ताच्या पार्टीन तूं शामील जाता. आतां 9 वर्साची पार्टी येता, क्रिसमस पार्टी येतात, त्या वेळार आमी पळयता कोणाक कितल्या जाणांनी म्हाका आपयलां ताका मात्र आमी आपयतलो. काजरचें इन्विटेशन दितना आमी पळयता, ताणें म्हाका आपोवना त्या देखून आमी ताका आपयना. जावंक पुरो आमची सैरी, आमचे रिलेटिव्स, जावंक पुरो आमच्या वळखीचीं, तांकां कार्ड दिचें म्हूण मन आसलें. पूण आमी कितें म्हणटा, ताणें म्हाका आपयनातल्या देखून हांव तांकां आपयना. आमी कितें म्हणचें, तुका आपोवंक मन आसा वचोन आपय, ताणें आपयलां की नांगी म्हूण तूं पळयनाका. कित्याक म्हळ्यार आमचो सत्कार ताणें आपयल्ल्या वर डिपेंड जालो जाल्यार सोम्यान म्हणलें उतरां, तूं एकाद वेळा तो देवाक मानून कांय नातल्यांक आपयता तर देवाक आशिर्वाद दिवचें वर्तें कार्य तुज्या जिवनांत तूं करूंक शकताय. आनी त्या प्रमाणे आमी आशिर्वादांनी बरोवंक देवाक एक अवकाश करून दिता. आमी हेरांक कांयच आमकां पाटी आपोवंक तांचेर सकत ना. त्या खातीर जेजू केदाळे म्हणचें ताणें कोणीच सकत नातल्यांक कांयच नातल्यांक आपया आनी यू वील बी रिवॉर्डेड बाय द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमचो सत्कार कांय नातल्ल्यां खातीर ते आमी बारीक उणें करचें. म्हाका आनीक उडास आसा, आमच्या एका परबेक आमी एक पटी डिसायड केलें की सगळ्यांक बारीक दुबळ्यांतल्या दुबळ्यांक सगळ्यांक आपोवचें आनी तांकां एक जेवण दिवचें. सांग बरें एकच जेवण प्रॅक्टिकल कितलें म्हूण तुमी विचार की पुरो, पूण एक जेवण जाल्यार एक किर्ण थंय आराम जालें. आनी त्या दीस जायत्या जाणांक हांवें आपयलें, बऱ्यांतलें बरें जेवण केलें. तें येतात म्हणून जेवण कांय डिफरन्स करूं ना, ताचो आयटम्स कांय उणें करूं ना. आनी तें जेवण दिता आसतना क्रिस्मसाक केलें म्हाका उडास आसा. आनी त्या दीस तांकां कसलो संतोश उल्हास. पूण कितें जालें, हर एका क्रिस्मसाक तांणी विचारून सुरू केलें, आमकां परत तें जेवण मेळटा गी. पूण न्हय बरें एक जेवण असं बरें दिता आसतना कसलो सत्कार आमचो. कोणाक तो सत्कार, कोणूच तुका कांयच ते करूंक शकनात, पूण तुजो देव तुका इनाम दितालो. तशें दिल्ल्या करता आसतना तुजो देव तुका इनाम दितालो. आमच्या रेतेर मंदिर आमी पळयलें जाल्यार कोणायक येवंक अवकाश जावंक पुरो पडटा. DRC रेतेर मंदिर जावंक पुरो आमचे DMRC रेतेर मंदिर जावंक पुरो DCC मुल्की जावंक पुरो हेर जायती रेतेर मंदिरां आसा. त्या सगळ्या रेतेर मंदिरांनी हर एक लागीं येवंक अवकाश आसा. कोणाक ना म्हणून थोड्या मनशां आसा
तो फट्ट आसुल्लो फादर, तो इतलो मारेकार मनीस, थोडे जाण गुंडा वचून बसुल्ले आसात. ते नाका जाल्यार क्रूर कामां करचे सयत वचून पट्टा वचून बसून बरे जाल्ले आसात. त्या देखून आमी सांगूंक जायना, थोडे ड्रग एडिक्ट्स इतले कठोर आसतात की ते वचून थंय बरे जाल्ले आसात. कित्याक देवाचे वर्ते आपोवणें, देवाची आपडणी केदाळ जाता म्हणून म्हाका आनी तुका कळीत ना. सत्कार आमी दिवचो. त्या देखून कोणाय कितें आमी तूं खंयच्या क्लासीचो, तूं कितलो शिकलाय, तुजी जात कितें, तुजो धर्म कितें, तूं कित्याक तुका येवंक हांगा परवानगी आसा गी, ड्रेस सारको घालाय गी, या तुजे कडेन पयशे आहात गी, या पयशे नात गी, तूं कितलो रावताय तें कांय विचारनात. रेतीर मंदिरां वर्त स्वागत आमगे खोल एक आपुरबायेचे एक संदर्भ पळया, सत्कार दिवच्याक. त्या कितें केदाळ म्हणचे आसा, आमच्या कोर कमिटी कडेन उलयतना आयिल्ल्या लोकांक बरें सत्कार दिया. तुमचे दुसरें कांयच ती आशा नात. ताणें आपशें एकच एक भोव आपुरबायचो सत्कार तांची वळख नासल्या पर्यंत तुमी करिनाकात. कित्याक म्हळ्यार तुमी कोर कमिटीचे सांगले जाल्यार उंचल्या अंतर आसल्या प्रमाणे आसात. तांकां व्हरतो सत्कार दितना तांच्या काळजाक कितलें बरें बगतालें. थोडीं जाणांक येनात, थोड्यांची वळख आसा, तो एक फावटी येनात तर इमिडिएटली हांव तांकां संजेर म्हणी बसून फोन करून विचारता कितें जालें, कित्याक येवनाय, कांय हुशार म्हणी ना गी. म्हळ्यार तसले कन्सर्न आमकां आसा जाय. सत्कार म्हळ्यार तो तांचे विशयान दवरतें बोगप आमकां आसा जाय. आनी तशें आसतना आमी आमच्या रेतीर मंदिरान ताकत आकाच म्हूण कोणाकी आमी दवरूंक नात. हर एक रेतीर मंदिरान तुमी पळयलें जाल्यार त्या प्रमाणे खंय थोडे फावटी इतलोच नंबर म्हूण आसा आनी तेंय थोडे रेस्ट्रिक्शन आसूंक पुरो. आमच्या रेतीर मंदिरांत केदाळय तसलें रेस्ट्रिक्शन डिवायन मर्सी रेटीर सेंटर बिजय कोणेय येवेत, कोणेय त्या रेतीरेन भागीदार जावेत. आमच्या कोपेलांनी कोणाकी रेस्ट्रिक्शन ना. कितलींशीं जाणां येतात. पाद्रपेच्या 9 बुधवारा 10 वरां जावन आराम जावता. तशेंच सांतोंचे 9 मंगळारा 10 वरांक आराम जाता. ह्या 9 आनी मिसाच्या बलिदानाक आनी आराधनाक कितलो लोक येता आमी कोणाकी ना म्हणून हांव. कित्याक हर एकल्याक अवकाश करून दिवच्याक आमी आसा. असले अवकाश आमी करून दिता आसतना बरेंपण आमकां लाभता आसतना सोम्याचो तर तो आदार आमच्या जिवनांत आमकां मेळोन आसा. त्या देखून आमी देवाच्या परजे सांगता मेळोन मागतना जायतीं आश्चर्यां घडचीं आसात. आमी लोकां सांगता मेळोन मागचें तेंय जावन आसा आश्चर्यां. त्या खातीर आमलो हर एकल्याक कितें अवकाश आसा येवन मेळोंक, उलोवंक, बसोंक आनी मागणें करूंक. सोम्याचो वांजेल आमी हर एकल्याक दिवचो व्हरतो सत्कार. सोम्याचो वांजेल आमच्या जिवनांत आमी दिवचो सत्कारीत सोम्याचो वांजेल जावन आसा. त्या खातीर सोमी खंय सकडी वेता थंय सकडी जायतो लोक येतलो. त्या लोकां सगळ्यांक तो घेतालो. येया म्हणटालो, येया म्हजे सरसी म्हणटालो आनी तांची कितें गरज आसा तें सगळी तो पळयतालो. आनी अशें आसतना मोगाच्या भावन आनी भयणीनो रोमाकारांक बरयलें पत्र चॅप्टर 12 वर्स 13 आमकां म्हणटा सत्कार संतांक केल्ल्या बरें. संतांक जर आमी मान दिता व्हरता तरान तांचे लागीं असो रावो नमस्कार करता आनी बोवापुरबाय तरान तांच्या विनवण्यो आमी मागता. त्या प्रमाणे सत्कार संतांक केल्या बरें. ह्या संवसारांत आसलेल्या लोकां सांगात आमी जे तसो व्हरतो सत्कार आमकां गरजेचो. सांत पेद्रो आपल्या पत्रांत म्हणटा पुरपुरून तुमी सत्कार करिनाकात. लेट युअर हॉस्पिटॅलिटी नॉट बी ऑफ ग्रम्बलिंग म्हणटा तो. पुरपुरून करिनाकात. ही आयलीं अशें ड्रामांनी आमी पळयता केदां फाटी वेतात किंवां राखोन आसतात नंतरचे क्वेश्चन विचारतात. तें जावंक पुरो थोड्या ह्या लोकांक असंख्य अवकाश करून दितात. पूण आमच्या जिवनांत आमी पुरपुरून करूंक न्हय. केदाळ वेतात म्हूण राखचें न्हय. आयिल्ल्यांक भोव आपुरबायचो सत्कार दिवंक आमी शिकत जाय. आनी तो जावन आसा क्रिस्त येण्याचो व्हरतो काळ. सोम्याक आमच्या जिवनांत सत्कार. तर सत्कार आमी फाटीं आशा नासतना करचें. देवाचें आशिर्वाद हे टेस्ट मापान आमकां मेळटात. दिल्लें तें तुका उडासी आसचें नाका. कित्याक म्हळ्यार तें उडास दवरन ताचें कावंट दवरन तुवें करचें न्ही. तें कावंट देव दवरता. त्या देखून जायत थोड्यांक कितले गूण आसात की बरे गूण आसात कितलें दिल्यार पावना दिवनूच आसतात. थोडे म्हणजे हांचे कडेन कांय न्हय कशें दितात काय. पूण तांकां ती संवय दिवची आनी त्या देखून देव तांकां कांयच उणें करिना. कित्याक देवाच्या त्या राजांत कितलें जाय तितलें तांकां आसा आनी त्या प्रमाणे तो दिता. अशें दिता आसतना जे देवाच्या राजांत कितेंच उणें तो करिना.
दुसरें आमी जायते ह्या वेळार कितें म्हणटा आमी ह्या दिसांनी आमी म्हणटा जायते जाण आमच्या घरांनी आयिल्ले कांय सोरतात गाय कांय व्हरतात गाय ह्या एक एकल्या जाग्यार जीवशी मारतात गाय तर आमी जाणवायन चातूर जाय कोण आमच्या घरांनी येता आनी कितलो सत्कार तांकां दिव्यत आमच्या काळजान जावंक बरो आमच्या घरांत जावंक बरो आमच्या शेतसमारा जावंक बरो कसलो सत्कार आमी दिता आमच्या काळजांत देवाक आमी सत्कार दिल्या बरी हेरांकी बोवापुरबायचो जागो आमी दिवंक जाता तांच्या विशयांत आमकां बरें उतरां तांच्या विशयांत आमचें बरें बोगप त्याच प्रमाणे तांच्या विशयांत आमी जायतें बरेंपण बगून तांचे बरें उलोवचेंय एक व्हरतो सत्कार जावन आसा त्या देखून ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळार आमी सत्कार दिवचो जावन आसा आमच्या मोगाच्या भुरग्यांक कसलो तांचे विशयान बरें उलोवचें तांकां एक बरो असो दिवचें तांचे कडेन बरें उलोवचें जाता जाल्यार आमच्या तांचे प्रमाणे तांकां कुमक करची आतां एक नातालां फेस्त येता नातालां फेस्तान थोड्यांक कश्ट आसात त्या वेळार एक विचारचें तुका कांय जाय गी तुका कांय जाय गी म्हण आमी सच्चे थोडे फावटी हांव विचारता हांगा मी जाता आसतना माथ्यार हात धरून मागता आसतना विचारता क्रिस्मसाक कांय गरज आसा गी सांग म्हाका कांय भियेनाका तुका हांव आसा दितालो तें खंयच्या दरान कोणाच्या हातां घाल म्हणी हांव तुका दितालो ना जाल्यार हांव ताण दितालो कित्याक आमची मिनत भोव गरजेची मोगाचें न्हू ह्या जाग जावं दी धर्मीक जावं दी लायक जावं दी कोणी जावं दी आमी आनी एकल्यान दिल्लें मात काडून दिवचें न्ही तुज्या मिनतेन तूं कितलो घडलाय तांत तुवें कश्ट काण घडोवन एक्स्ट्रा काम करून त्या मनशांक दिवचें तें जावन आसा तुजें तें जावन तुजें आमी जायते जाण तें समजोन घेना हांव त्या देखून आमी कितें चिंता कोणें दिल्ल्यांतलें आमी हेरांक दिवचें म्हण ना हांवें चिंतना थोडे फावटी चिंतचें आसा थोडे फावटी आमची समाज सेवा कार्यां कितें एकल्यान दिल्लें आनी एकल्याक काण दिवचें बरें ना म्हणना हांव पूण तुवें कितली मिनत केल्याय तुज्या मिनतेन तुवें 1 घंटो एक्स्ट्रा काम करून गी या आनी कितें करून गी तुवें ते पयशे या ते ससाय कोणाक दिल्याय गी ह्या हेरांनी दिल्ल्याक मात तूं आशेताय आनी म्हणटाय तशें कालच्या दिसा अशें उलयतना हांवें म्हळें हर एका वर्सा आमी कोणें दिल्ले कुसर मात व्हरोन घेवचें न्ही ह्या आशेवचें न्ही ताच्या बदलाक आमी सांबाळ जाता आसतना आमकां काम मेळटा आसतना आमी ताका पाटी दिवंक आसा आमी वेल्ल्याक त्या देखून कालच्या एका मनशाक म्हणा लागलो फादर हांव आयलां हांवें म्हणून तुका आतां काम आसा वय बरें आसा आनी त्या देखून परतून कुसर दिव वय फादर हांव तूं कितें म्हणे दिवन येता म्हणा लागलो आनी ताका हांवें म्हळें कितें साहित्य दिवंक आसा तें दिवन वच पार्लरांत आनी तो दिवन गेला पळयल्या उपरांत आनी कितल्या पुरबाय पळय तशें जाय आमी एम्पावर म्हणटा आसतना फकत तो आमी म्हणटा आमकां सकत जाय स्त्री आनी एम्पावर जाय तुजें एम्पावरमेंट अशें तुज्या जिवनांत कितें तुका मेळटा तें फकत व्हरचें मात्र न्ही तुवें दिवंक शिकत जाय तशें जाल्यार बगप जायत्या जाणांक कळीत ना त्या देखून आज आमच्या जणांनी वरवीं दिवं दी आनी कितेंय दिवं दी आसतल्यांनी व्हरचें आसा तांकां कळीत ना तें कितें जाता म्हूण ताचो परिणाम देव पळयता तांकां कळीत ना ते चिंतात आमच्या कोणाक कळीत ना जावंक बरो 2 कारां या 1 फ्लॅट आनी कितें आसा तांच्यान जालें जाल्यार आनी ताणें व्हरचें ती सूख जाता कोणाक कांयच ना तसल्यांनी तें व्हरचें कांयच ना तसल्यांनी तें व्हरचें कित्याक तो दिवचो मनीस कितली मिनत काण दिता म्हूण तूं कळीत जाय व्हरच्यांक तुमकां कांय प्रॉब्लेम ना कित्याक म्हळ्यार आमी व्हरून आसता मेळ्ळें कित्याक सोडी जाय फुकटा मेळ्ळें कित्याक सोडी जाय बरो वचोंक आमी तयार आसा पूण तें सारकें न्हय कित्याक आमचो सत्कार तसलो न्ही आमचो सत्कार वय आमी दिता पूण दिता आसतना तें बऱ्या तरान तुका गरज अती गरज जाल्यार मात घेवचे शिवाय ना तर तें घेवंक नजो आनी कोणाक कळीत आसा तांणी तांकां सांगत जाय कित्याक ह्या मनशांक कळीत ना हांगा व्हरून संवय जाल्या मेळ्ळे कडेन वेचें तें कोरोना टायमार मेळिल्ल्या कडेन वरवीं दिल्ल्या कडेन लोक धांवन गेला आनी पुंजोवन दवरलां थोडे फावटी तें कुटो जावन गेला म्हणना कित्याक म्हळ्यार आमकां एक संवय आसा पुंजोवचें हाडचें घालचें आनी ताच्या बदलाक तुजे कडेन आसतल्यांतलें दिवंक सीक आनी तसले व्हरती दादोचकाय कितलो संतोश जाता पळय त्या देखून थोडे फावटी आमी म्हणटा हांव केदाळ म्हणटा इन गिवींग दॅट यू रिसीव दिल्ल्यान तुमी घेतल्यात हें घेतिल्ल्यान आमी घेतले हांव आनीकी घेतले हांव दितालो दिवनूच रावून दी म्हणटा आमी ती परवानगी आनी तसलें बरें आमचें थंय कितेंय तसलें संवय आसा तें सारकें न्हय देव पळयता देवाक कळीत आसा त्या देखून जानवरांचें जावचें आमच्या घरांत कोण येता तांकां बरो सोगाद दिता आसतना थोडें पळोवन घेवचें आनी हर एकल्याक ना गेटी जावन धांवणोन जेवतो तसलो हो असलो म्हूण आमी चिंतून केलें जाल्यार आमचें बरेंपण काय आसा आमची चॅरिटी काय आसा आमी करची कार्यां काय आसात तशेंच मोगाचें न्हू
आनी एक आमी पळयलें इसाया प्रवादी कितें म्हणटा chapter 58 verse 6 to 7 the book of Isaiah chapter 58 verse 6 and 7 भुकेल्ल्यांक आनी ताणेल्यांक सत्कार करिनासतना तुजी बलिदानां खंयच्या फायद्याची भुकेल्ल्यांक आनी ताणेल्ल्यांक तुवें कांयच करिनासतना सत्कार करिना लेट युअर हॉस्पिटॅलिटी स्पीक लेट युअर हॉस्पिटॅलिटी अबाउंड तुवें कितें करूंक आसा हेरांक तें कर ताच्या बदलाक आमकां जाय जाल्यार तुमकां थोडे एक एग्जाम्पल दिता गोंयांत गेले जाल्यार पळयलें सायबाची कूड विक्षण करून जायतो लोक वेता आनी अशें वेता आसतना कितलेशा जाणांक थोडे बडी कांय कळीत जायना दुसरे जाणांत गांवचे लोक थंय येता आनी अशें येता आसतना कांय कळीत जायना पूण थंयचे वॉलंटियर्स आसा इतले अपुरबाय तरान तांकां सांबाळटात पुलिसां इतले बऱ्या तरान आसा मोवाळ उतरांनी तांकां सांगतात तुवें अशें करूं जाय अशें करूं जाय पूण आमच्या थोड्या पूण शेतांनी आमी पळयलें जाल्यार आमची पेस्तां परबो येता आसतना पार्किंगाक एक बॅज घालून रावलो सयत कितले रुबाब दाखयता आनी कितले व्हडल्यान उलयता कांय फायदो ना कित्याक म्हळ्यार आमी जेंचे एक बॅज घाल्ले क्षण हांव व्हडलो मनीस म्हजो हांगार तुवें बॅज घाला जाल्यार तुजो सत्कार हेरांच्याकी चड आसूंक जाय कित्याक म्हळ्यार हेरांच्याकी बरो सत्कार तुवें तो दिवंकूच जाय आनी अशें आसतना सोम्याचो सत्कार आमकां ताणें दिल्ल्या देखून आमकां एक वांटो मेळ्ळा त्या प्रमाणे ताकाय आमी हेरांक सत्कार दिता आसतना सोम्याचे वर्तें कार्यां करूंक आसात खंय जावन आमची उतरां मोवाळाची जाय जाय आमची उतरां दयाळीची जाय जाय आमच्या पेस्ता परबेनी जावन दी रफ आन्सर दिले आनी गेले कित्याक म्हळ्यार आमी चिंता आमींत जल्माल्या संवसारांत म्हजे खंय व्हडलो कोणूय ना तें तुजें व्हडपण बरेंपण न्ही व्हडपण हांकार तेच्या बदलाक चुकी करतात जावंक पुरो एकल्यान फोटो काडलो तुका तो डिलीट करूंक आसा डिलीट करना जाल्यार कांय जायना तातूंत तो फोटो काडल्याक्षण ताचे सान फ्रांसीस सावेराचे शायन वचना आतां फोटो आमी तें रेलीकला कित्याक काडनो जो त्या कुडीला कित्याक काडनो म्हळ्यार जायतो लोक फोटो काडलो जाल्यार मुखार वचून जावचें ना कितले लांब लायन जाताले त्या खातीर ते रुली बरें केल्यात पूण आनी कडेन काडलो म्हणून ताका धरचें ताचो कॅमेरा वन काडचो तें बरें इल्लें चिक्कें आमी कितें चिंतावंक म्हळ्यार म्हाका देवान तें दिल्लें वर्तें देणें हांव होगडोन घेता सत्कार बरो ना तर वांजेलान तुमी पळयलें बरें जेजो वांजेल जावन आसा सत्काराचो वांजेल सत्कार हर एक लागीं जागो ताणें कोणाकय ना म्हणना कोणीय येता आसतना तुमी धांवा म्हणना ताच्या बदलाक फाटीं वचा म्हणना तो म्हणा लागलो म्हाका सुरसुरे भगतात हांचे कित्याक हो लोक कितल्या वेळा तावन म्हाका आयकोन आसा तांकां कितें म्हणे हांवें खावंक दी जाय सीस म्हणा लागलो आमचे कडेन कितें आसा आमचे कडेन कांयच ना आमचे कडेन कांयच ना अशें आसतना तो म्हणा लागलो तुमचे कडेन कांयच आसा तर पळया आनी सांगा आनी ताणें सांगलें इतलें आसा आनी तो म्हणा लागलो अजापा ताणें थंय केली सत्कार मोगाचें न्हू हॉस्पिटॅलिटी इज अ ग्रेटेस्ट वर्च्यू आनी तें तुवें केलें जाल्यार हर एक लागीं तुज्या काळजान जागो दिवंक आसा काळजान जागो दिवचो म्हळ्यार तांकां कांय तूं भितर घेनाय तांच्या जिवनान कितें आसा त्या प्रमाणे तूं तांकां जाय जालो आदार दिताय आनी त्या आदारा प्रमाणे ते जियेत आसतना सगळें बरेंपण आमकां लाभता ह्या तुका क्रिस्तांवाच्या काळार जायत्या जाणांक बरें करूंक आमकां अवकाश आसात बरीं उतरां उलया आमी आमकां एक बॅज मेळ्ळें आमकां एक वॉलंटियर्स बॅज जावं दी आनी कसलें बॅज जावं दी मेळ्ळे क्षण आमी गेल्ल्या क्षण कांय व्हडलीं जायना आमचें खालतेपण आमकां वर्तें करता बॅजां व्हडलीं करना आनी केन्ना तूं एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दिली त्या जाल्यार तुजी मोळ आनी की सडा जाय तो सत्कार आनी की सडा जाय कित्याक म्हळ्यार त्या खातीर तुका तें नेमलां हें आमी समजून घेना आमी अधिकार म्हूण चिंता अधिकार बरी सेवा दिवच्याक जावन आसा अधिकार बरेपणांत तुवें जिवान मुखार सून व्हरच्या जावन आसा अधिकार तुज्या जिवनांत हर एक बरें करच्याक जावन आसा आनी तसलो सत्कार आमी हेरांक दिलो जाल्यार अपुरबाय तर आमचें जिवान रुपीत करूंक आमकां देव आदार दिता तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो कितें आमी करया जायतो बरो सत्कार आमी दिवया कोण सकट गरजेत आसा म्हज्या तांके प्रमाणे कितें करूंक जाता इल्लें गुटान करया कित्याक गुटान केल्लें पळोवंक आसा तो स्वामी तो तुका आशिर्वादान भरतलो देवाक अवकाश इन्कार करिनाका तुवें व्हडलें नांव सांगून व्हडलें गाजोवन पुराच्या मुखार दिल्ले क्षण तुजें नांव तें जालें तुका इनाम येदोळच मेळ्ळां यू ऑलरेडी गॉट युअर रिवॉर्ड तुका बरें इनाम मेळ्ळें जाय तर गुपीत कर कोण सकडी कश्टांनी आसा दुखांनी आसा तुका वळखीना तांची तसल्यांक बरें कर पूण परत येवं तुजो फायदो उठोवच्या वयर तुजी नदर घाल आनी चातूर जा आनी जाणवायेन
जें कितें करूंक बरें करूंक आसा तें बऱ्या तरान कर, ना म्हणा नाका. कित्याक की म्हळ्यार ना म्हणून तुवें दवरलें जाल्यार फाल्यां तूं ना जाल्यार बेश्टें तें कोणें कोणें खावन गेलें, ताका वॅल्यू आसना. कित्याक जावंक पुरो तें दवरलां पूण ताका वॅल्यू आसना. तांकां ती गरज आसोंकी पुरो नासतना रावंकी पुरो. गरज ना तितलें काण घेतात, कोणी सोण दुसऱ्यांक कांय दिनात. पूण तुवें कितलें बरें केलां तें तूं थंय वेता आसतना घेवन वचोंक आसा. तशें जाल्यार बरेंपण सदांच जियोंक तुमी आमकां आदार दिवं दी. आमचो सत्कार और हॉस्पिटॅलिटी इज फॉर गॉड एंड फॉर एवरी वन इन आवर हार्ट्स. आमच्या काळजांत, आमच्या मनांत, आमच्या जिवितांत, आमच्या घरांत, आमच्या हर एका दिसाच्या त्या दैनंदीन चटवटिकेनी व्हरतो सत्कार आमी दिवचो. सोम्याक आमच्या काळजांत नेटोवन हेरांच्या जिवनांत ती बरेंपण पळोवन हेरांच्या जिवनाच्यान बरें उलोवन तांकांय आमी बरो सत्कार दिवया. विनोद गंगोळे आनी तेच्या टिमाक आनी आमकां सर्वांक जायतें बरेंपण आमी आशेत आसतना वापरबायच्या दिशेंत सोमी दिता ते व्हर तें आशिर्वाद आमी घेवया. आमचो सत्कार जावंक पावों दी. नातालां फेस्त भोव वापरबाय तरान संभ्रमोंक मेळिल्लो व्हरतो अवकाश. तसो जाल्यार अवकाशांत आमी केदां चुकोवन पडचें नाका. दिल्लो तो अवकाश घेवया. सोम्या सांगात एक जावया. सोम्याच्या नांवान तुमकां आशिर्वादीत करूंक हांव मागतां. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.